इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तांबा नासतना भोब मार, तू तुरे परी तुजो थाळो उबार. मुजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातखां. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरोंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडी करतात आनी धाया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात, गोनयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पसंद करता तो उपास हो. अनितीच्यो सांकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया, हर एक जू मोडून उडया. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उसवाड परसळटलो आनी तुमचे घाई बेगीनच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जू आमचे शिस जेजू सरशे येवन म्हणाले, आमी आनी फारिसेव साबार फावटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगाता आसता पर्यान काजाराच्या ववळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. देवाचे उतार हे.